व्हेकल स्क्रॅप पॉलिसी जी 21 फेब्रुवारीक रिप्रेझेंटेशन दिल्ले, हे रिप्रेझेंटेशन मुख्यमंत्र्याच्या ऑफिसांतल्यान गायब जाला। आता दुर्दैव काय आमचे काय दुःख दिसता सांगपाक की मुख्यमंत्र्याच्या ऑफिसान हे रिप्रेझेंटेशन मेळना, म्हणून आमी ट्रान्सपोर्टान चवकशी केली। डायरेक्टरा कडेन डायरेक्टरान सांगले की बाकीचे जे अधिकारी म्हणजे डेप्युटी डायरेक्टरा आनी असिस्टंट डायरेक्टरा हेडक्वॉर्टर्स हेंचे कडेन ते पळोवचे म्हणून तेंचे कडेन चवकशी करा म्हणून। पण आमी तेंचे कडेन चवकशी केल्या उपरांत खंय तरी आमकां डेप्युटी डायरेक्टरानूय सांगलें आपल्याक खबर ना, असिस्टंट डायरेक्टर जो गांवकर म्हणून तेणीय सांगलें आपल्याक खबर ना। आता पयलीं हांव खूब फावटी पळयतालो आनी हांवें प्रेसानूय सांगलेलें की वाज म्हणून जो असिस्टंट डायरेक्टर आसलो त्या वेळाचेर, तेन्ना आमी अशी रिप्रेझेंटेशनां ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान पळय दिता ती 2-3 आमकां चणे विकणाऱ्या पळय फेस्ताक बी आनी भिकणां बी विकता पळय थंय आमकां ती गावलेली त्या वेळाचेर पेजी आमच्यो सायन बीन मारलेले। हांवें खूब फावटी तुमच्या नदरेक हाडला आनी बोर ऑफिसानूय आमी घेराव घालून हेचेर जाब विचारलेलो एकदां प्रल्हाद देसायाक आनी फ्रांसीस वाज हाडलेले पळय त्या टायमाचेर। आनी आतां सांगपाक म्हाका एक दुख्ख जाता एका वाटेन की 21 तारखेक जो इनवॉर्ड करता व्हेकल स्क्रॅप पॉलिसीचेर ऑब्जेक्शन आनी आमचे कितें पळय मागण्या त्यो मांडटा तितूंतल्यान सरकारा मुखार, तर ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटांतले जे हे आसा पळय रिप्रेझेंटेशन पळय दिल्ले ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाक तेची कॉपी खंय तरी म्हाका तो बसवालो एकटो आमचो कामोल्लेचो आहा 2-3 दिसां पयलींच्यान कितें तरी कार्यक्रम आसलो कसलो आनी ते खाज्याचे बी मांड लागलेले थंयसर आनी त्या मांडांचेर कोण तरी लाडू घेवपाक गेलो थंयसर ते लाडू बांदून एक रिप्रेझेंटेशनाची आमकां कॉपी मेळटा थंयच्या मुद्दम तेंच्यांनी म्हाका दाखयली ती थंयसर। अशा रितीन आयज सरकाराचें कितें चल्लां पळय तें कांय कळना, एडमिनिस्ट्रेशन टोटल सगळें कॉलेप्स जाल्लेलें आहा। पेपर जो इनवॉर्डाक दिता हो गायब जाल्लो आहा। आतां रिप्रेझेंटेशन इनवॉर्डाक दिता एडीटी हेडक्वॉर्टर्स गांवकार म्हणून तेची जबाबदारी, डेप्युटी डायरेक्टर डिपार्टमेंटाचो सावंत म्हणून हेंच्या जबाबदारींतले पेपर खंय तरी थंय हांगा चिखले गांवान कामोल्ले गांवान चिखले गांवां थंयसर तर उत्सवाक त्या कसल्या उत्सवाक खाज्याकारा कडेन लाडू बांदून जर मेळटा जाल्यार ही खंय तरी दुर्दैवाची गजाल आयज दिसपाक लागलेली आहा। आनी दिसता की कोणाचोच कंट्रोल ना, कित्याक डायरेक्टर जर ऑफिसान आसात ना ते कोणाचोच ह्या डिपार्टमेंटांचेर कंट्रोल ना हें खंय तरी दिश्टी पडटा।